भाजपाची तिकेटीर उबो रावल्लो जाल्यार म्हाका धोको आसलो. भाजपाचो आदलो मुख्यमंत्री आनी आतांचो अपक्ष म्हूण वेंचणूक लडोवपाक मांद्र्या उबो राविल्ल्या लक्ष्मीकांत पार्सेकारान सांगलां. तुमी वचननाम्यांतल्यान लोकांक कितें नवें दितले ह्या प्रश्नावयली तेची जापय अजापीत करपा सारकी. भाजपाच्या विरोधात उबो रावता आनी वेंचणूक लढयता हेंच नवें दिता. पार्सेकारान सांगलें, आयकात. सद्याक मांद्र्या वॉर पळोवपाक मेळटा. उतरांचे आनी तत्वांचेय बी. भाजपाचे दोन खापे फुडारी दयानंद सोपटे आनी लक्ष्मीकांत पार्सेकारा मदीं. काँग्रेसीच्या सोपटेन भाजपाच्या पार्सेकाराक उडयल्लो. त्या उपरांत ताणें कमळात सुवात मेळयल्लीच. आतां परत मांद्रेची तिकेटय मेळयली. पूण प्रचाराच्या निमतान पार्सेकारान भाजपाचेर फारार फार पेटोवपाक सुरवात केल्या. आयकात. म्हाका दर फावटीच्या इलेक्शनाचो अनुभव आसा, प्रचाराचो अनुभव आसा. ह्या फावटी पयले फावट म्हाका जबरदस्त प्रतिसाद, म्हणजे म्हाका जेवढा कार्यकर्त्याच्या आग्रहा खातीर हांव इंडिपेंडंट वता, म्हणजे हांवें काडली, ताकद काडलेली. हे अवसान काडटात पळय आडेचे, तेंय काडलेलें. पूण प्रत्यक्षांत लोकां भितर वयतकीर म्हाज्या लक्षांत आयलें, जर म्हाका पार्टीचें तिकीट घेवन जर BJPचो उमेदवार म्हणून जर म्हाका निवडपाचें आसलें जाल्यार कदाचित म्हाका धोको आसलो. पक्षाचो उमेदवार ना आणि इंडिपेंडंट उमेदवार हे असल्यामुळे आज सिच्युएशन खूप बदलला. पार्सेकारान प्रचारा वेळार पत्रकारांक मेकळेपणान जापो दिल्यो. वेचून आयल्यार परत भाजपात वतले ह्या प्रस्नाक ताणें नो अशी ठाम जापय दिली. भाजपान नोकऱ्यो दितना कशी हातचालाकी केल्या ते सांगतना कमळाच्यो पाकळ्यो अक्षरशः पिश्टयल्यो. आयकात पार्सेकाराक. जिंकल्यानंतर तुम्ही खंयची पार्टीक सपोर्ट दितले? बीजेपीक परत सपोर्ट दितले? नो, बीजेपी वांगडा नो सर. ही जी घाण ह्या लोकांनी केल्ली आसा त्या घाणीत म्हाका वचपाची किंवा त्या घाणीक समर्थन करपाची म्हजी इच्छा ना. समजा ते असले त्या घाणीन आणि तरी असताना तांकां एक जाय पडलो जाल्यार तुम्ही वतले? हे पळय म्हाका म्हजे हे वचननाम्यात दिल्ले प्रोजेक्ट जे आसात ते फुडें व्हरूंक जाय. ताज्या खातीर म्हाका सरकारान वचची काहीय गरज ना. ज्यो घोशणा म्हणजे प्रत्येकाक नोकऱ्याचो शिवर, सरकारी नोकऱ्यो सगळ्यांक मेळूं शकनात. मॅक्सिमम कितें जावं शकतात. आणि सरकारी नोकऱ्यो हांव दितलो त्यो बापाय गेले दितल्यात का कितें? अरे भुरग्यांनी परीक्षा दिवची पडटा, भुरग्यांनी क्वॉलिफाय जावचें पडटा, तेन्नाच त्या भुरग्यांक नोकरी मेळूं शकता. हांव दिवं म्हणून म्हज्या तोंडातसून केन्नाच हांवें तुका नोकरी दिल्ली किंवा नोकऱ्यो जेंकां म्हज्या काळांत मेळ्ळ्यो तांची हांवें यादीय दवरूंक ना. हांव दितलो नोकरी खंयची कसली ती, ज्या कॅन्डिडेटाक PC म्हणून परीक्षेंत रिटन एग्जामीक 19 मार्क पडटात, तो एक दीस जातकीर PSIच्या परीक्षेक बसता आणि थंय ताका 99 पडटात. ही किमया हेच सरकार करू शकता. आणि हो पळयात मांद्रे मतदारसंघातलो दयानंद सोपटेचो प्रचार. भोवतेक देवळांनी वचून ताणें गाराणें घालपाक सुरवात केल्या. बरेच पंच सरपंचय ताच्या बरोबर आसात. आदलो भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारान भाजपाचो आदलो आमदार गणेश गांवकाराचे दिकेन बाण सोडिल्ले. गणेश गांवकारान सुदीन ढवळीकाराच्या विधानाचो समाचार घेतानाच आपली सगळीं कामां ताणेंच आडोवन दवरिल्ल्याचो आरोपय केला. पळयात. आमचे गोंय राज्याचे आदले डेप्युटी CM कितलेशेच वर्सां PWD मिनिस्ट्री चलयल्ले माननीय सुदीन ढवळीकर हेणी सावड्डेच्या उमेदवारा बद्दल काल एक स्टेटमेंट केला की तो SIT आसा मरे म्हणून. हांव ताका सांगपाक सोदता, गणेश गांवकार SITन ना, SITची केस गणेश गांवकाराचेर ना. दुसरी गजाल, तो जो आमच्या व्हडल्या लिडराचे अमित शाहजीचे आनी कोणाचें नांव घेवन तें तेणी पळोवपा जाय म्हणून जें पळय सांगता, तो 2017 जेन्ना पळय तिकीट दिल्लो तेजो उमेदवार ह्या मतदारसंघात तेजें नांव शाह कमिशन रिपोर्टार आसा मरे. तो वय सामकोच म्हाका दिसता कितें नाडपण करता हांव नकळो. गणेश गांवकाराचें नांव शाह कमिशन रिपोर्टार ना. गोवा 365 खातीर प्रहर सावड्डेकार आनी मांद्रेच्यान संदीप कामोलकार.